नमस्कार, पोया प्रायम खबरो. पणजे वेंचणुकेत बीजेपीक 4,000 मतांची लीड. रायबंदरा मळ्यात बीजेपी, कांपलार काँग्रेस फुडें. प्रुडंटाचो एक्झिट पोल. वेंचणुकेचो निकाल प्रुडंटाचेर सोमारा सकाळसान लायव्ह. दाऊद गँगाच्या शार्प शूटराक धरलो गोंय पुलिसांनी. श्याम किशोर फाटली 8 वर्सां गोविंदराव म्हणून फटीच्या नांवान रावतालो सालिगांव भाड्याच्या घरात. मुंबय 19 गुन्यांवांनी हात. मुंबय पुलीस गोंयांत. गोंयांत फुडें दीस प्रादेशीक पक्षाचे. बीजेपीन युती सोडल्यार एकला चलो मोगोन केलें स्पश्ट. फोंडेच्या आमसभेत 1000भर कार्यकर्ते मगोत. कुळ कायद्याचेर मोगो आक्रमक. आरोंदेची जेटी आणि बार्जीची येरादारी आड केरीच्या लोकांनी ग्राम बचाव समिती. आंदोलन करतले खर. बार्जी आणि कोळशाच्या प्रदूषणान गांव काबार जायत म्हणून लोकांक भय. आणि पाकिस्तानाक 47 ओव्हरींनी 2.25 भितर गुटलावन भारताच्या टीम धोनीची वर्ल्ड कपाची जंगी सुरवात. सेंचुरी ठोकपी विराट कोहली मॅन ऑफ द मॅच. खबर विस्तारान. पणजे पोटवेंचणुकेत 4 मुखेल वाठारांनी बीजेपीक 3 ते 3.5 मतांची लीड मेळटली अशें प्रुडंटाचो एक्झिट पोल सुचयता. प्रुडंटान हो एक्झिट पोल 2 भागांनी केला. रायबंदर, पाटो, आल्तिनार बीजेपीक आणि कांपलार काँग्रेसीक लीड मेळटली अशें सर्वे दाखयता. ह्या रिपोर्टात पळयात मासांदे आमोरी, मळ्यांत, सांतिनेज आनी करंजाळे कोणाक कितली मतां आनी कोणाक कितली लीड. गोंयांत पयलेच फावट असो एक्झिट पोल केला. हो एक्झिट पोल कितलो यशस्वी आसा तें सोमारा कळटलें. गोंयच्या इतिहासान पयलेच फावट वेंचणुके उपरांत प्रुडंटान एक्झिट पोल केला. पणजे शुक्रारा मतदान जालें. कोणाक कितली मतां आनी खंयच्या वाठारांत कोणाक चड मतां ताचेर हो खासा रिपोर्ट. रायबंदर, पाटो आनी आल्तिनार बीजेपी आनी कांपालार काँग्रेसीक लीड मेळटली अशे संकेत एक्झिट पोल दाखयता. आयच्या दुसऱ्या भागान पळयात मासांदे आमोरी, मळ्यान, सांतिनेज आनी करंजाळे वाठारांतल्या मतदानाचेर रिपोर्ट. वेगवेगळ्या वयोगटांतल्या आनी एनावळ गटांतल्या मतदारांची मतां घेवन हो एक्झिट पोल केला. पयलीं पळोवया मासांदे आमोरी वाठार. ह्या वाठारांत 3 मतदान केंद्रां आसात. 85 ते 95% मतदार भाजपा वटेन आसात. 10 ते 15% लोक काँग्रेसी बरोबर रावल्यात. अपक्षा वटेन फक्त 4 ते 8% मतदार रावल्यात. ह्या 3 मतदान केंद्रांचेर 1422 मतां पडल्यात. तातूंतली 750 ते 1250 मतां बीजेपीक, 180 ते 250 मतां काँग्रेसीक आनी 50 ते 100 मतां अपक्षाक पडूं येतात. बीजेपीक मासांदे आमोरी 750 ते 1000 मतांची लीड मेळपाची शक्यताय आसा. आतां पळयात बीजेपीचो गड आशिल्लो मळ्यांतलो वाठार. थंय 7 मतदान केंद्रां आसात. 55 ते 65% लोक बीजेपी येतली म्हणटा. 25 ते 35% लोक काँग्रेसी वटेन रावल्यात. 5 ते 15% मतदार अपक्षाक तेंको दितात. ह्या मतदान केंद्राचेर 3583 मतां पडल्यात. तातूंतली 2000 ते 2500 मतां भाजपाक, 1000 ते 1500 काँग्रेसीक आनी 250 ते 500 मतां अपक्षाक मेळपाची शक्यताय आसा. बीजेपीक मळ्यान 1000 ते 1250 मतांची लीड मेळपाची शक्यताय आसा. आतां पळयात सांतिनेज वाठार. ह्या वाठारांत 4 मतदान केंद्रां आसात. 80 ते 90% मतदारांक बीजेपी आयिल्ले जाय. फक्त 5 ते 15% मतदारांक काँग्रेस आनी 5 ते 15% मतदारांक अपक्ष जाय. 1576 मतांतली 1000 ते 1500 मतां भाजपाक, 150 ते 200 काँग्रेस आनी 150 ते 200 मतां अपक्षाक मेळपाचे संकेत सर्वे दाखयता. बीजेपीक सांतिनेज 1000 ते 1250 मतांची लीड मेळपाची शक्यताय आसा. निमाणे करंजाळे वाठारांतय भाजपाक लीड दाखयता. करंजाळे 3 मतदान केंद्रां आसात. भाजपाक 50 ते 60%, काँग्रेसीक 30 ते 40% आनी अपक्षाक 15 ते 20% मतां मेळपाची शक्यताय आसा. 1635 मतांतली 750 ते 1000 मतां भाजपाक, 500 ते 600 काँग्रेसीक आनी 250 ते 350 मतां अपक्षाक मेळटली म्हूण एक्झिट पोल सुचयता. बीजेपी करंजाळे 500 मतांची लीड मेळपाची शक्यताय आसा. मतदानाचो कल पळयल्यार 8तल्या 7 वाठारांनी बीजेपीक लीड दाखयता. रायबंदर, पाटो, आल्तीन आनी मळ्यान भाजपान आपले वर्चस्व कायम दवरिल्ले दिसता. काँग्रेसीक कांपालार लीड मेळपाची शक्यताय आसा.
मासांदे आमोरी, मळ्यान, सांतिनेज आणि करंजाळे ह्या वाठारांनी बीजेपीक 3000 ते 3500 मतांची लीड मेळपाची शक्यताय आसा. प्रुडंटान एक्झिट पोलाचो हो प्रयोग पयलेच फावट केला. तो कितलो यशस्वी ते सोमाराच्या निकालांतल्यान स्पश्ट जातले. सोमारा सकाळी 8 सावन प्रुडंटाचेर निकाल लायव्ह पळोवंक मेळटलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. दाऊद गँगाच्या शार्प शूटराक गोंय पुलिसांनी धरलो. श्याम किशोर गरीकपट्टीचो मुंबय जे हॉस्पिटल शूटआउट धरून मुंबय ब्लास्टा सारकेल्या 19 गुन्यांवांनी ताचो हात आसा. ब्लॅक स्कॉर्पियन म्हणून ताची वळख. सालिगांव फाटलीं 8 वर्सां जालीं तो जामीन चुकोवन गोविंदराव म्हणून फटीच्या नांवान गोंयांत रावतालो. क्रायम ब्रांचीन ताका धरला. डीआयजी रंगनाथनान मिडियाक ही म्हायती दिली. श्याम किशोराक पुलिसांनी 3 दिसांच्या कस्टडीत घेतला. ताका ताब्यांत घेवंक मुंबय पुलीस गोंयांत आयल्यात. सध्या तो सुभाष गँगा बरोबर आसा. Yesterday, we arrested one gangster who was residing under the camouflage name in Saligaon area. His name is Sham Kishore Garikabatti. Earlier he was a member of Daud gang and now he is a member of Subhash Thakur gang. And he has taken a house on rent in Chogam Road, Saligaon area. From his possession, one 9mm pistol was recovered. On the basis of that, an arms act case was registered against him and he was taken into custody. During interrogation, it has come to notice that he is involved in 14 cases of extortion, murder, etc. And last, he jumped bail from in one case of Maharashtra, and he is hiding here. Through this case, we came to know that criminals can hide themselves with a camouflage name and with a different identity in Goa. So through the media, I want to request all the house owners of Goa that kindly get your tenants and servants verified, because this can happen at any time in your house also. And if he is a foreigner, then kindly fill up the C form. As per our preliminary investigation, we have found him living here last 8 years, but he has been travelling to many different countries. He was residing in the name, alias name was Govindrao. He was living in a particular house, in a rented house here, and already Kalangut police, Saligaon police has already registered a case against the landlady. We are sending a report under 188 to the Deputy Collector. So subsequently on the complaint, we will be registering a case under 188 IPC for violation of 144 order issued by the DM. We are verifying whether he is having any associate or whether he had done any operation here or whether he had indulged in any kind of activities here, illegal activities. That is being verified. गोंयांत फुडें प्रादेशीक पक्षांचे दीस. बीजेपीन युती तोडल्यार मगोचो एकला चलोरेची तयारी आसा. मात मगो स्वता जावन 2017 मेरेन तरी बीजेपी कडेन युती तोडचो ना म्हणून अध्यक्ष दीपक ढवळीकार उलयलो. फोंड्या ढवळे आयतारा मोगोच्या आमसभेत पक्षाची नवी समिती वेंचून काडली. कुळ मुणकार कायदो दुरुस्तीचेर पक्ष सल्लागार समिती नेमतलो आनी गरज पडल्यार विधानसभेत मोगोचे आमदार दुरुस्ती विधेयक मांडटले. गोंयभरच्यान हजारभर कार्यकर्ते ह्या आमसभे वेळार मोगोत भितर सरले. कितपत योग्य आसा त्यातून कितल्यो चेंजीस करपाक जाय तो अहवाल आमकां दितले. त्या अहवालानुसार आमी सरकाराक आसा योग्य रिप्रेझेंटेशन घेवन ती दुरुस्ती करून घेवपाचो निश्चितूच प्रयत्न आमी करतले. जुलैची असेंब्ली आसा, विधानसभा आसा, त्या विधानसभेत दुरुस्ती विधेयक भोव पक्षातर्फे निश्चितूच येतले. ढवळे फोंड्या आयतारा मोगोच्या आमसभे उपरांत दीपक ढवळीकार उलयलो. बीजेपी मोगोची युती कायम उरपाची गोंयाक सध्या गरज आसा. 2017 मेरेन मोगो बीजेपी कडेन युती मोडूंक सोदिना म्हूण दीपकान स्पश्ट केलें. 2017ची निवडणूक अशें लोक बाबा जिल्हा
जिल्हा पंचायत निवडणूक असे कार्य आम्ही करू ना. 2017 पर्यंत आमची भाजप बरोबर युती आसा आणि हो प्रयत्न आसा की युती बरोबर पक्षाचे कार्य फुडें व्हरचे, पक्ष तळागाळात परत एकदा व्हरचो, गोंयांत बरें राज्य करतलो जाल्यार युतीची अत्यंत आवश्यकता आसा. बीजेपीन युती मोडल्यार कितें काय म्हूण विचारल्यार दीपकाची जाप ही. युती मोडली किंवा जिल्हा पंचायती जावना जाल्यार पक्ष स्वतंत्र वचपाक सक्षम आसा. गोंयचे वेगवेगळे वाठारांतले हजारभर कार्यकर्ते आयतारा मगोन भितर सरले. 1 लाख वांगडी करपाचें टार्गेट मगोन दवरला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. घेवया एक विराम.